सगळीं उबी रावया. सुरवातीक गीत घेवया. धाकटुल्या भुरग्यांक गिताचो W4. Ciaracia osल्या kusago धाकटुल्या भुरग्यांक तुमी नासाशा सोर्गीच्या राज्यांत तुमकां नासुवा सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें सोर्गीचे राज आमचें देवाच्या भुरग्यांचें. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्यांचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा बापाचो मोग शांती आणि कुशालकाय तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. प्रितीच्या भयणी भावांनो, शीत आनी सुंगटाची कोडी गोंयकाराच्या गोस्ताची. गोंयकाराचें जेवण जायत्याचे जिबेक रूच हाडटा, पूण हें जेवण फकत आमचे कुडीक गोठाय दिता. सगळ्या जेवणा परस जेजू वाडटा तें जेवण भोव वर्तें. जेजू म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता तो केन्नाच भुकेचो ना आनी म्हजें रगत पियेता तो केन्नाच तानेचो ना. म्हजें मांस कोरें खाण आनी म्हजें रगत कोरें पिवण. मोगाल भयणी भावांनो, आयज आमचे फिरगोर्जींत 100 भुरगीं पयलेच फावट जेजूक आपल्या काळजांत घेता. आपल्या मांसा रोगतान जेजू ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक गोठायेन भरता. सदांच तांणी अशेंच नितळ मनान आनी निर्मळ काळजान जेजूक शेवंक आनी आमी सगळ्यांनी आमची कुडी पासत दिसा दिसपोटी जेवतां तेच पोरी दिसा दिसपोटी जेजू वाडटा तें आपलें मांस आनी रगत आमी शेवंक तयार आसूंक आमकां कृपा मागुया. तेच बरोबर आयज पयलेच फावट आपल्या काळजांत जेजूक घेतल्या भुरग्यां पासत आनी तांच्या गोरच्यां पासत आमी मागुया. भाव भयणीनो, आयज आमचे फिरगोरचे एक व्हड कुशालकायेचो दीस. पयले सुवातेर आयज पवित्र सभा जेजूच्या स्नानांची खूब परब करता. जेजूच्या स्नानाक लागून आमकांय स्नान मेळटा आनी आमी आमच्या स्नाना उदेशी पवित्र बातिजमा उदेशी आमी जेजू बराबर देवाची भुरगीं जाता, देवाची पुत जाता.
आनी हो संस्कार मेळ्ळा म्हूण हें क्रिस्ती जिवीत वाडोवंक आमच्या जिवितांत आमकां जेजूची कूड आनी रगत मेळटा. आमी जेयता खाता गोड जावपाक उत्मिकोदान आमी गोड जावंक जाय आनी जेजूचो कूड आनी रगत आमकां गोड करता. तरेवडे कुशालकायेन बरोवन आयज खेरीत भाशेन देवाक ह्या भुरग्यां बसत तांच्या आवय बापाय बसत आर्गां दिता आसतना आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन आमी देवाक जायते फावटी अपमान केला. घोडे आमी वाडलेल्यांनी आमच्या बावतिजमांचो हेतू कितें तें ओळखून घेवंक ना आनी संस्कार आमी घोडे शेवता आसतना पातकान शेवला. ते पासत बोगसणे मागुया आनी बोगसण्यांच्याच मनान बाराबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार सर उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट दारुणान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो प्राण, ओ म्हजो बोवड प्राण, हे पसत बाय घेवन सदांच सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनांच्या जिविताक पावो. आमीन. ह्या भुरग्यां पासत देवाक आर्गां देवाक महिमा दिवया. तांच्या आवय बापाय पासत देवाची तुस्त करुया. महिमा देवाक उत्सर्गे आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या कार्या सर्पदवेगा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता तुझ्या गोड वैभवा पासून आमी तुका वाखाणटा. महिमा देवाक उत्सर्गे आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाची शिरी तू संसाराचे पाप घाता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उस्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे. महिमा देवाक उत्सर्गे आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी कित्याक पवित्रात्म्या सदांनी देवा बापाचे वैभव जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर. महिमा देवाक उत्सर्गे आणि शांतीताच्या इष्टां संसारी मागुया. भुरग्यानो तुमच्या हात जोडात दोळे दांपात आनी हे वेळार तुझे मागणे देवा मुखार दवर. आवय बापाय न्हू तुमच्या भुरग्यां पासत मागात. संदेशकारांनो ह्या भुरग्यांक तुमी तयार केल्यात अखेरीत वेळ तांच्या पासत मागचो. तांचे जिवीत देवाच्या हातान घालया. आमचे
फुडाराची फिरगूसकारांती. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजो एकलोच पूत आमच्या मनशा सैमान दिश्टी पडलो. आमचे सारको जाल्लो आमी ताका वळखुलो. ताचे उदेशी आमी काळजान बदलोन ताचे सारकी जावंक आमी पावू. आयज ह्या 100 भुरगीं फिरगोर्जेन ह्या तुज्या मासा रोगताच्या यत्नान जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुजे सडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान ती आनी आमी ओदीक ओदीक बरो. हें तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेताय आनी आमच्या गांवांत आनी संवसारान राजवट चलयताय सासनांच्या ससनांक. आमेन. इजेस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. हो आसा सेवक म्हजो, हांव सांबाळून दवरतां तो. हांवें विचून काडलेलो संतोस म्हज्या काळजाचो. रातरांक कोरी न्हीद हाडूंक म्हज्या आत्म्यान बोल्लोलो. बोब मारून तो आड्डोना. आपलो ताळो रस्त्याचेर कोणाक आयकूंक तो दिना. फुटलोली बॅट मोडिना. मिनटी मिनटी वात पालयना. कोरी न्हिदीची राजवट विस्वाशीपणान हाडटा. कोरी न्हीद प्रितुमेचेर स्थापसोर तो हालचो ना. चेपन दामोन उरचो ना. ताच्या धर्मशास्त्रांची वाट दीप जुवे पळयत आसात. सर्वेस्पोर अशें सांगता, न्हिदीची सेवा करूंक तुका हांवें आपयला. तुजो हात हांवें दवरला. तुका हांवेंच आकारला. कुड्यांचे दोळे उगडूंक कोयदी गुलाम जालोल्यांक बोनकोणींतली सुटका दिवंक. काळके कोणींत बसलोल्यांक काळोखांतली भायर काडूंक. म्हजे पोजेचो कोरार आनी राष्ट्रांचो उजवाड तुका नेमून दवरला. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. म्हणुया, सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. देवाच्या भुरग्यांनो, सर्वेस्पोराक मोहिमा दियात. ताच्या नांवाक फावो ती मोहिमा सर्वेस्पोराक दियात. ताच्या पवित्र मंदिरान सर्वेस्पोराक पोनिपाट करात. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. सर्वेस्पोराचो ताळो उदका वयल्यान घासता. दोयऱ्याचे लारा ओसादीचेर सर्वेस्पोर उबो जाला. सर्वेस्पोराचो ताळो कितलो गणगणीत, कितल्या दोब्याच्यान घासता सर्वेस्पोराचो ताळो. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. मोहिमेवंत देवाचो गणगण सुटलो. ताच्या मंदिरान सगळ्यांचो हो एकूच साद घासता. मोहिमा. दोयऱ्या सागरा वयर सर्वेस्पोरान शिवासन मांडलां. सासनाक राजा कसो सर्वेस्पोर शिवासनार बसला. जबाब. सर्वेस्पोर आपले पोजेचेर शांतीचो आशिर्वाद घालतलो. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रू अशें उलोवंक सुरू केलें. देव
मनशा मदें अंतर करिना म्हूण म्हाका थावें जाला. पूण जो मनीस खंयच्याय राष्ट्राचो तो जावं देवाक भियेता आनी प्रमाणीकपणान चलता तो की देवाक आवडटा. देवान जेजू क्रिस्ता वरवीं सवस्कायेचे शुभ वर्तमान परगटूंक इस्रायेलाच्या पुतादुवांक निरोप धाडलो. तोच सगल्यांचो सोमी. जुवांवान स्नान परगटलें तेतून थावन गालिल्याक सुरू जावन आख्ख्या जुदेयांत कितें घडलें तें तुमी जाणोत. देवान कशे भाशेन नाजारेच्या जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी शोकतेन मागलो तें तुमी आयकलां. वेतांतूय तांणी बरें शिंपडायलें आनी देवचाराचेर पदवे खाल आसलोल्यांक बरी केली, कित्याक देव तांचे सवें आसलो. देवाचें उतर हें देवाचे वडकार. उद्गार. Hallelujah, 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 hallelujah. स्वर्ग उक्तो जालो आनी बापाचो ताळो आयकूंक आयलो. हो म्हजो आपुरबायेचो पूत, ताचे तुमी आयकात. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. आनी ते जेवता आसतना जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिन वासून तो मोडलो, तो शिसांक दिलो आनी म्हणलें, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड. मागीर ताणें पात्र घेतलें आनी देवाक दिन वासून तें तांकां दिलें आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त हातलें पियेयात, हें म्हजें रगत, कोराराचें रगत, सगळ्या मनशांक पातकाचें बोगसोणें जोडून घेवचे खातीर तें हांवें वारोवचें आसा. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणीन तुका क्रिस्ता. भुरग्यांनो, आतां हांव तुमकां कितें दाखयतलों, थोड्यो वस्तू दाखयतलों. क्विज तुमी सांगपाचें तें कितें तें, ओके? ह्या बॅगान थोड्यो वस्तू आसा. नाव यू हॅव टू टेल मी वॉट इट इज. हें कितें? बर्गर. व्हेरी गुड. हें कितें? हॉट डॉग. व्हेरी गुड.
हें कितें व्हेरी गूड सँडवीच हें कितें ब्रेड पाव ब्रेड आनी लास्ट हें कितें हां कम्युनियन होस्ट कम्युनियन ह्यो सगल्यो वस्तू डिफरंट पूण एक सेम आसा तितून वॉट इज दॅट इट इज ब्रेड हो ब्रेड कित्याचो कोत्तात ऑफ वॉट इट इज मेड wheat very good wheat but that is different and this is different how yes this is host it is used at the altar or who use kota ami altar ani o host change जावन कितें जाता Jesus is body and blood. जेजूचे मांस आनी रगत जेजूची कूड आनी रगत व्हेरी गुड आतां तुमी आतांच म्हणलां दॅट ब्रेड होस्ट चेंजीस इंटू कितें कितें जाता जेजूची कूड आनी रगत हाव इट इज पॉसिबल दॅट इज ब्रेड when father blesses it when father says some words now आता काना गांवान जेजून कितें केलें उदकाचो सोरो केलो व्हेरी गुड उदकाचो सोरो केलो कितें दाखयता जेजूची पदवी पावर जीजस इज पावर ओवर वायन सोऱ्याचेर जेजूचो पावर दाखयता जीजस सेड एंड इट टर्न्ड मागीर जेजून त्या दोंगरार 5,000 लोकांची कितें मारली भूक मारली कितें दिलें जेजून तांकां ब्रेड जेजून तांकां उंडो मोडून दिलो शोज कितें कितें दाखयता जेजूचो पावर ओवर ब्रेड व्हेरी गुड आनी मागीर रोखडोच जेजू गेलो खूंय उदकाचेर चलून गेलो आपल्या शिसां कडेन शीस दोरयान व्हड्यान आसले बोटीर आसले आनी जेजू चलोन गेलो उदकाचेर कितें दाखयता जेजूचो पावर पदवी आपले कुडीचेर पावर ओवर हीज बॉडी आतां हांवें वाचलां तें शुभ वर्तमान रिडिंगान ह्यो सगल्यो तिनूय मिरेकल्स एक जाता ऑल 3 मिरेकल्स बिकम्स वन जेजूचो पावर दाखयता उंड्याचेर जेजूचो पावर दाखयता सोऱ्याचेर आनी जेजूचो पावर दाखयता आपले कुडीचेर निमाणा जेवणा दिसा बट हाव इट हॅपन्स कितको हाव जिजस शोज जेजू कशे भाशेन आपलो पावर दाखयता जेजू उलयता जेजू उतरांनी आपलो पावर दाखयता जेजूच्या उतराक पावर आसा ओय व्हेरी गुड जेजूच्या उतराक पावर पदवी आसा जायरसीस डॉटर जायरुसाची धूव 12 वर्सांची शी वॉज डेड ती मेल्ली पूण जेजू आयलो आनी जेजून तिका म्हणलें थालिता कुम उठ एंड शी गॉट अप तें उठलें जेजून म्हणलें आनी तें जितें जालें जिवें जालें जेन्ना गाय पडलेलो मनीस जेजू कडेन येयलो लेप्रेसी जाल्लो मनीस जेजू कडेन येयलो आनी जेजून म्हणलें बरो जा आनी तो बरो जालो व्हेरी गुड जेजून थोंट्याक कोणाक चलोंक जायना ताका म्हणलें चल आनी तो चल्लो व्हेरी गुड ही स्टार्टेड वॉकिंग जेजून कुड्ड्याक म्हणलें पळे
आनी ताणें ताचे दोळे उक्ते जाले. अ ब्लायंड मॅन कूड सी. जेजून बेऱ्यांक उक्तो जा म्हणलो आनी ही कूड हियर. ताका आयकूंक आयलें. जेजून म्हणलें आनी तें जालें. आनी हांवें आतांच वाचलां थंय पासून जेजून हांवें सांगलां तिनूय मिलाग्री एक जाता. ऑल थ्री थिंग्स बिकम वन. जीजस इज पावर ओवर हीज वर्ड्स. जेजूचो पावर, जेजूची पदवी आपल्या उतरांनी. आनी जेजून कितें म्हणलें? ही म्हजी कितें? ही म्हजी कूड आनी हें म्हजें रगत. जेजून म्हणूंक ना दीस इज लायक माय बॉडी. जेजून म्हणूंक ना दीस इज सिंबल ऑफ माय बॉडी. दीस लुक्स लायक माय बॉडी. जेजून म्हणूंक ना. जेजून कितें म्हणलें? दीस इज माय बॉडी. जेजून म्हणलें तें जालें. जीजस सेड एंड इट हॅपन्ड. देखून आमी म्हणटा जेन्ना जेजून म्हणलें ही म्हजी कूड तेन्ना ती तो उंडो दॅट होस्ट बिकम्स जीजस इज वॉट? बॉडी. आनी जेजून म्हणलें ही काल सोऱ्याची हें म्हजें रगत. एंड इट टर्न इंटू जीजस इज बॉडी एंड ब्लड. व्हेरी गुड. आयज पासून जाता तें? डज इट हॅपन इवन टुडे? येस. वेर? मास. विच प्लेस? चर्च. विच टेबल? ऑल्टर. व्हेरी गुड. जेदना जेजून ही पदवी हो पावर कोणाक दिलो? आपल्या शिसांक दिलो. शिसांनी आपलो पावर बिशपांक दिलो. दे मेड बिशप्स. आनी बिशपांनी हो पावर फादरांक दिलो. पाद्री यादनिकांक दिलो. आनी आयज पासून फादर आसा, यादनीक आसात? होय. व्हेरी गुड. आयज तुमी हांगा एकठांय जाल्या. तुमी हांगा एकठांय जाल्या. हांगा ह्या आल्ताराचेर, ह्या मेजाचेर पादवीगार तींच उतरां म्हणटलो. जेजूची उतरां ती कितें म्हणटलो? ही म्हजी कूड, हें म्हजें रगत. एंड इट वील टर्न इंटू जीजस इज बॉडी एंड ब्लड. व्हेरी गुड. जेजूची कूड आनी रगत जातलें. आनी ह्या आल्ताराचेर तें जातलें. एंड देन आफ्टरवर्ड्स तें जाल्या उपरांत पादवीगार सकयल येतलो. फादर सकयल येतलो आनी तुमी मुखार येतले. आनी फादर कितें म्हणटलो? क्रिस्ताची कूड. आमेन. आमेन म्हणल्यार कितें? येस, आय बिलीव दॅट दीस इज जेजू. दीस इज क्रायस्ट. क्रिस्ताची कूड. ओय, ही क्रिस्ताची कूड तुमी म्हणटात. आमेन हें उतर म्हणून. देखून आयज आमी कितें व्हरुया घरा? वॉट मॅसेज कॅन वी टेक टुडे? ऑल्टर. ऑल्टर. कॅन एनीबडी स्पेल ऑल्टर? नो? ALTAR. Altar. Now listen to this message. What should we do? A. Adore Jesus. जेजू ह्या मेजार येतलो. आमी ताका नमस्कार करूंक जाय. वी हॅव टू अडोर. दॅट इज वाय वेन यू कम हियर तुमी कितें करतात? पयलें भाव करतात. यू अडोर जीजस. सो ए अडोर, नमस्कार आमी करता जेजू. एल. एल फॉर लव. लव जीजस. बिकॉज जेजू हूंय येता आमच्या काळजांनी. आमच्या काळजांनी त्या जेजूचो आमी कितें करूंक जाय? मोग करूंक जाय. मस्ट लव जीजस. ALT. यू मस्ट थँक जीजस. तुमी जेजू काळजान घेतल्या उपरांत यू वील गो इन योर प्लेस. यू वील नील डावन एंड वॉट यू वील से? जीजस, थँक यू फॉर कमिंग इन माय हार्ट. So always thank Jesus, not only for coming in your heart,
थँक जिजस फॉर एवरीथींग. सगळें मामी डॅडी पासत भाव भयणां पासत टिचरी पासत सगळ्या पासत जेजूक आर्गां दिवंक जाय. थँक जिजस. एंड ALTA अगेन A. आस्क. आस्क मागात. जेजू लागीं कितें मागात? आस्क ब्लेसिंग्स. बेसांवां मागात. ब्लेसिंग्स ऑन यू, ब्लेसिंग्स ऑन युअर मामा डाडा, मामी डॅडीचेर, भाव भयणांचेर ब्लेसिंग्स. आस्क ब्लेसिंग्स. आनी आर. आर इज रिपीट एवरीथींग. अगेन एंड अगेन एंड अगेन. You adore Jesus, you love Jesus, you thank Jesus, and you ask with Jesus. How many times? Again and again and again. Every time you come to the church. Dor पावटी तुमी इगोर्जेन येता तेन्ना you must always do this. At home you must always pray. घरा लागीं हें करूंक जाय तुमी. आयज तुमी जेजूक घेतात. Ask Jesus to come in your hearts. At this moment, जेन्ना ह्या आल्तरार जेजू येतलो तेन्ना मागात जेजू कडेन सगल्यो वस्तू. जेन्ना ही म्हजी कूड तुमच्या काळजांनी येतली. थँक जिजस एंड लव जिजस एंड ऑलवेज अडोर जिजस. भुरग्यानो, जेजूक नमस्कार करप, जेजूचो मोग करप हें आमचे जिवितान सदांच आमी करूंक जाय. देखून आतां आमी सगळीं उबी रावया. तुमच्या आवय बापायन तुमकां धाकटीं बाळां कशीं पवित्र इगोर्जेन हाडलीं, बातिजाद दिलो. जसो तुमकां बर्थडे आसा आनी बर्थडेचो दीस तुमी समारंभतात, आमकां बॅप्टिजम डे आसा आनी तो बॅप्टिजम डेय आमी समारंभूंक जाय. आयज केदें भाग तुमकां जे बावतिजमाच्या दिसा केलेल्यो त्योच वांगवण्यो वा त्योच विचार आमी आयज नव्यान करतले. आनी ल्हान कशीं आमी तोच भावार्थ उच्चारतले. वाती मातश्यो वयर धरच्यो, हालोवच्यो न्हय. तुजी वात पेटल्या जाल्यार स्ट्रेट उबो राव. वाती मातशे वयर काडया. हां, स्ट्रेट धरात. आनी आमचो भावार्थ ह्या वेळार आमी सगळीं उच्चारुया. भावा भयणीनो, जेजू सांगता नवे जिणेची चाल आमी दवरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निखिपिल्ली. ते पासत आयज ह्या अखेरेच दिसा जेजूच्या स्नाना दिसा आमी केल्ल्यो त्योच भासावण्यो नव्यान करुया. सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाठ करूंक आनी कातोलीक पवित्र सभेक देवाची सेवा चाकरी करूंक
उतोर दिवन केल्ल्यो बसावणी आमी आतां नव्यान करुया. देखून सगल्यांनी आपआपलो जबाब दिवचो, ओय हांव पाठ करता म्हण. सैतानांक तुमी पाठ करतात मू आनी सगल्या ताच्या कामांक पाठ करतात मू आनी सगल्या ताच्या बुलोवण्यांक पाठ करतात मू. आतां आमी ओय हांव सत मानता म्हणचे. सोर पदवेदार देव बापाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत मानतात मू. जेजू क्रिस्ताचो एकलोच पूत आंकवार मारयेतान जल्मलो, ताणें कोस मरण सोंसलें आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सुमयाक तुमी सत मानतात मू. बापा आनी पुतातान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाराक पवित आत्म्यांक तुमी सत मानतात मू. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणांचें जिवीत तुमी सत मानतात मू. तो रांद आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकांचें बोगसणें आमकां दिलां. तो सोर पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आमा समेस्तांक सासणांच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळो. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं वाती पालोयात. वाती सोकला दोरात. उबी रावात. हात जोडात. आनी ह्या वेळार आमची सगल्यांची मागणी बापा मुखार दवरुया. कित्याक बापानूच सांगलां, मागात आनी तुमकां मेळटलें, दारार मारात आनी दार तुमकां उक्तें जातलें. तर असलेच बावर्थान आमी सगळीं मागुया. ही भुरगीं मागणें कोत्ता तेन्ना ती मागणी आमचीय करुया. आमच्या ओतमेक फुडारांनी देवाची शिकवण पोरजे पोरगोटून तांकां बापाची कृपा मागुया. आयकून घे बापा. आमच्या राजकीय फुडारांनी परतेच्या बरेपणा पासत वावरूंक बापाचो आदार मागुया. मागणी आयकून घे बापा. आयज आमी जेजूक पयलेच फावट आमच्या काळजांत घेतली. थोर आमी सदांच जेजूक चिकटून रावूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. मिसाच्या बलिदानाचो मोग आमच्या काळजांत सदांच आसूंक बापा लागीं मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमकां भावार्थान वाडलोल्या आमच्या वय बापाचे आनी गोडच्या वांगड्याचे बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. आमची फावती तयारी करतल्या पाद्री माद्री आनी देव संदेशकारांचे बापाचो आशिर्वाद मागुया. आमची मागणी आयकून घे बापा. हे वेळार आमी सगळीं तांचे बसत आनी एक पावटी मागया ती पवित्र आत्म्यान भरलेलीं भुरगीं जावंक आमच्या गांवची.
आनी पवित्रत्म्याचे बर्थेन खरेंच तांचें जिवीत सदांच खुशाल जावंक बापा ह्या भुरग्यांचें जिवीत तुज्या हातान घालता. आयज तुज्या पुताक घेवंक तांची काळजां मनां तुवेंनूच तयार केल्यांत. हे व्हड देणें तूं तांकां फाव करताय. हे देणे बसत जेजूच्या तुका आर्गां दिनवास दिता. ह्या भुरग्यांक सदांच तुज्या आशिर्वादान भर. तांच्या काळजांतली भिरांत काडून तुजेर विस्वास सोदीक घट कर. तांच्या जिविताचे हुस्के कोंती आनी तांच्या जिविताचो फुडार सगलें तुज्या हातान घालता. आयचे दिसा तांकां सगल्यांक पेखवणी मेळूं, सगले बांदपासांतली ती सुटूं, सगलें जें तांचें कितें दुयेंस पिडा आसा तें नाच जावं आनी हे वरवीं तुका चिकटलोलीं भुरगीं तीं जावंक वावरूं. तांच्या आवय बापायंचेरूय तुजो आशिर्वाद घाल आनी तांच्या आवय बापायच्या मोगाच्या जिविता उदेशी तांचें जिवीत अदीक सुबामपणी फुलो. ह्या मी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. गोवा उंडो दाकांचो आनी दाकां सोरो. जायते गोव दाळून एक उंडो तयार जाता आनी जायत्यो दाको पिळून सोरो तयार जाता. थोड्याच वेळान हो उंडो जेजूच्या मांसान बदलतलो आनी दाकां रोस जेजूच्या रोगतान बदलतलो. मोगाळा बापा, ह्या मासा रोगतान जेजूक आमच्या काळजांत घेवंक तुवें आमकां भाग फावो केलें हें तुजें व्हड देणें म्हूण आमी ओळखून घेता. आनी जेजू भाशेन जानवायेन, पिरायेन आनी कुरपेन वाडोवपाचें आमचें आवडे ह्या दाना बरोबर यज्ञिकाच्या हातांत घालता. धनोदराच्या वेळार आमी गीत घेवया. तुकाच पापा अंक C38. Tukas papa sur moje dita tuka ekane. Tukas wompał sur moje tudzieste korka szczere moje hangie moje paige swikarku alta koshe tu somoimo porgot koru shukomo sogliang divu tukas papa sor moche dita tuka ekane. Tukas wompał sur moche tudzieste korka szene moche sukie moche dukie dolmole yadisache baboirachi zakre koru
कुशलकाय तुझी वाडू तुकाच बापा सोरबोचे दिता तुका एकाने तुकाच वोगतां सोरबोचे तुझीच देखोर खाशेली. उभी राहूया. भाव भयणीनो, हें आमचें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेधार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याकी पवित्रतेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, तुज्या पुरबायेच्या पुताक पोरगोट केलाय त्या दिसा आमी तुका वंपून दिता ती देणी मानून घे. मनशाची दया करून सगळ्या संवसाराची पातकां धुवन काडून ताणें आपल्या स्नानाच्या वेळार खुशी दाखयली आनी उपरांत कुर्सार आपल्या रोगताच्या स्नानान ती खुशी पाळली. आतां ही तुजी भुरग्यांची बेठवणी बदलोन ताचो खुर्साचो योद्न जावं दी आनी तातूंत आमची पातकां धुवन वचून दी. आमच्या सर्वंडारा जेजूचे नांवी. सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमची सोबी आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक वार्ताव. सर्वेस्पराक आमच्या जिव्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. बापा, सोर पदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व खाडी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओखायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जोर्दान नदीन विचित्र खुणांनी पवित्र स्नानाचें तुजें नवें देणें तुवें परगोट केलें. मनीस जाल्लो तुजो सोद आमचे मदें खरोच आसा म्हूण आमी सोत मानूं. स्वर्गार्थान तुजो ताळो आयकूंक आयलो. पारव्याच्या रुपान तुजो ओत्मो देंवलो आनी जेजू तुजो सेवक म्हूण ताणें दाखयलें. आनी दुडबळांक सडवणेची बरी खबर दिवंक त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं आनंदाच्या तेलान माखून तुवें ताका अभिषेक केलोय. देखून आतां सर्गींच्या देवदूतांचें गायोन संतोशान आमी तुजीं भुरगीं हे पृथ्वेर गाजयता आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. संसार बोलला तुझ्या वैभवा. दोन स्वर्गी तुका सोय सोय. दोन स्वर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. दोन स्वर्गी तुका सोय सोय. दोन स्वर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खोस्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो
आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही मोची कूड तुमचे पासत समर्पवची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक खोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशांय पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासाक खोरात. बावार्थाचो गोड परगोटुया. सुम्या जेसू आमी ओंडो खाता आनी खालसींतले पियेता, इतले पावटी तूं वैभवान येवसो आमी तुजे मरण परगोटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तादोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडसडीत मुखामोड पडयोंक फावो कर. आमा समेस्तांची किरीत भाशेन ह्या आमच्या ल्हान सोपुल्ल्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मारी देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन सुजे, भाग्योन धर्मदुतां, सांत जोसेवास आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोरपदवेदार बापा, सोरवंदनांनी वैभव तुका सासनांच्या सासना. आमकां सोगल्यांक सुर्गींचो बाप आसा, तर कुशालकायेन ह्या सुर्गींच्या बापाक आमी उलो मारुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं,
तुझे रास आमकां तुझी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां धाडणेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सुरवाईटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत ह्या भुरग्यांक शांती संस्काय बरेपण कुशालकाय बरी भलायकी जाणवाय कृपा तुंदी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवशान ओत्रेकता तर आमकां तुजे उदार काकुती सोर पातकांतली बांदपासांतली सुटोय आनी सोर बिरांतींतली ऑक्सिजनांतली मारेकार दुयेंसांतली वाठाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आमचे मदें आमच्या गांवांत राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं तुमचे सोवें आसूं जेजूच्या नांवान भुरग्यानो एकामेकाक शांती दियात देवाची शरी संसाराचे पाप काटले आमची काकुत कोर देवाची शरी संसाराचे पाप काटले आमची काकुत कोर देवाची शरी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड घेयात आनी पियेयात हे म्हजें रगत जो कोण जेजूची कूड घेता आनी रगत पियेता ताका सासनांक जिवीत मेळटा जेजू ताचे सवें आनी तो ताचे सवें जियेता ह्या जेजूक घेतात आयचे दिसा अदीक करून पयलेच पावटी हो जेजू तुमचे सवें सदांच तितली सुभागी सुमयात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली आमी ख्रिस्त प्रसाद जेवतना गीत गावया म्हज्या जेवणाक येयात गिताचो अंक D28 Moja Jonah Kia, Power Kushi Bosat, Moja Kuri Rotan, Kushi Dado Sayat, Moja Jonah Kia, Power Kushi Bosat, Moja Kuri Rotan,
고시다도 쌓여 지수 집이 두지 사우디 집이 담지 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 जीवन भरून वचत तुम्ही चुडो जायात दुसऱ्यां जीवन भरत उंडो मोडून वाटात जीवन भरून वचत तुम्ही चुडो जायात दुसऱ्यां जीवन भरत जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे 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 मोची कुडी वांगडा तुमची किल्लां दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमची पियून दियात मोची कुडी वांगडा तुमची किल्लां दियात मोच्या रोगता वांगडा तुमची पियून दियात जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे 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 तुमची भोवती जायती वाड्यान गांवान शारान उपास तापास काडटात ताचो हुस्को करात तुमची भोवती जायती वाड्यान गांवान शारान उपास तापास काडटात ताचो हुस्को करात जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे जिसू जिवीत तुझे जाऊ दे जिवीत आमचे
जीवन जालो परिपूर्ण कोरार स्थापलो या पास्काचे देई जीवन कोराराचे देई जीवन परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक मोक्षीम नासलो 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 Jesucia Pascano Ardo Korarat Bakpun Boro Yanesacia Bagilia Sajeonacia Vandelia परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक मोक्षीम नासलो 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 Sami mortal Bapaच्या जीवन mortal दोर दिसाचे पास्कामचे पास्काचे ओढार सुधारचे परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक मोक्षीम नासलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेक मोक्षीम
नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो शीम नासलोलो परमेश्वर कितलो बरो ताचो मायेमो शीम नासलोलो
भुरग्यानो सगळीं उबी रावात. ह्या वेळार जेजू तुमच्या काळजांनी आयला. ह्या जेजूक आमी आर्गां दिवन गीत गावया. जेजू मोज्या. मास्क सोपन. सगळीं बरोबर. जेजू मोज्या आर्गां दिता तुका आयलोय म्हूण तूं ह्या काळजांत मोज्या. जेजू मोज्या आर्गां दिता तुका सदांच राव. तूं काळजांत मोज्या काळजांत मोज्या घेवून तुका हांव आशेतां. येदोस जीव म्हजो कुशीन संतोश्ता. सदांच तुका मोज्या काळजांत दवरता. तुजी कुशी करून सदांच हांव वावुरता. जेजू मोज्या आर्गां दिता तुका आयलोय म्हूण तूं ह्या काळजांत मोज्या. जेजू मोज्या आर्गां दिता तुका सदांच राव. तूं काळजांत मोज्या सदांच राव. तूं काळजांत मोज्या. प्रार्थुया. बापा, सासणांक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस पावसोर मोयपासान तुज्या भुरग्यांक वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्याच उतरां व्हरत्या सुखाची सुफोळ खुणा जेजूची ओमळीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवाशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या आमा सोमेस्तांक तुवें बासायिल्ले सासणांक आंदोलना आनंदाच्या जेवणांक पावय. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं बसुया. संतोषाच्या उमाळ्यांनी भरून काळजाचे कुशालकायेक थांब. आयज ह्या आमच्या नावेलचे फिरगोचेन ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक पयलेच पावट जेजूक आपल्या काळजांत शेवूंक हें व्हड बाग फावो जाल्ल्या खातीर त्रिएक देवाचे हांव उपकार आठयतां, महिमा दिता, वंदन करता. प्रितीच्या भयणी भावांनो, ह्या खेरीत वेळार आयज हो आमचो समारंभ व्हडे कुशालकायेन संतोषान भक्तीन बरे भाशेन जावंक आमचो पादविगार फादर गेब्रियल कुतिनो हाच्या फुडारीपणा खाल हें सगलें जालां. खेरीतपणी रुजाई सायबिणीचे फिरगोजेंत हो दोतोनीचो वावर फुडें व्हरूंक
फादर ब्लेज आनी म्हाका ही जबाबदारी तांच्या हातांतल्यान आमकां फावो जाली आनी तांच्याच मार्गदर्शना खाल हो वावर फुडें व्हरूंक दर दिसा आमकां पाठिंबो मेळटा, उत्तेजन फावो जाता, सुचोवण्यो आमकां मेळटात. फादर तुमकां आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे खेरीत दिनवास फिरगोजेंत वावुरतेल्या दर एका यात्निकाक फादर एल्वीस, फादर डायलन, फादर डायको आनी भुरग्यांची आकारणी करूंक आपलोय पाठिंबो दिलो, तांचेय आमी आभारी आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमची परबीं ह्या सुपुल्ल्या भुरग्यांक तुमी पयलेच पावट जेजूक तुमच्या काळजान खुशालकायेन घेतल्या. आकारणी करूंक तुमी वेळार येतालीं, शिताबेन वांटो घेतालीं, जबाब व्हडल्यान दितालीं. ह्या खातीर आमी तुमकां परबीं दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. किरीत भाशेन आमचे दिनवास ह्या भुरग्यांच्या आवय बापायक घरच्या वांगड्यांक आकारणे वेळार तांकां वेळार हाडूंक, आपलो आदार सहकार दिवंक आनी कालच्या दिसा इगर्जेची आनी सर भोंवडोणची नितळसाण करूंक आपलो आदार सहकार दिल्ल्या खातीर आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचे फिरगोजेच्या फाब्रिका PPC गोंवळीक फिरगोज सभेची वांगडी, तेच बरोबर हेर संस्थेची वांगडी आसा, तांचोय आमकां जायतो आदार फावो जाला. तांचेय आमी आभारी आनी तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. ह्या खेरीत वेळार म्हज्यान विसरूंक जायना रुजाई सायबिणीचे फिरगोजेंतल्या दोतोनीच्या ह्या संस्थेच्या दर एका देव संदेशकारांक एडलिनो आफोन्सो एके भाशेन फुडारीपण घेवन हेर सगल्या देव संदेशकारांक सांगता. किरीतपणी 7 वर्साच्या वर्गांत शिकयतलीं देव संदेशकारांक आलिशा, जेसिका, जासिंता, निलोशा, ललिता, एबिगेल, वेलंकी, एंटनी आनी सिस्टर रिता हांच्या सांगता ह्या भुरग्याची आकारणी सगल्या देव संदेशकारांनी केली आनी आयचो हो दीस व्हरताभरपणी शेवटाक तांणी पावयलो. तांकां आमी सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास गायन मंडळांक लेनॉय गोमेंडीस हाच्या फुडारीपणा खाल हेर वांगड्यांनी आमकां भोक्तीन ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवंक आपलो आदार दिलो. तांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा हांव सिस्टर आन्सेरीन आनी सिस्टर मेना आनी हेर आमच्यो माद्र भयण्यो जायतो वावर आदार सहकार जावं साकिस्तेंत जावं इगोर्जेंत ती आमकां दितात. तांकां आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आमचे भाव साकिस्तांव मानुवेल आनी एफेक्स वास साक्रिस्तचो वावर व्हडा उमेदीन ते करतात आनी आपलो आदार सहकार आमकां दितात. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमचे दिनवास आयचो हो सोमरोम यादस्तीक दवरूंक फोटोग्राफर जॉनी पेरेरा ताणें आमकां आपलो आदार दिलो. ताका आमी देव बरें करूं म्हणटा. तेच बरोबर ही मिसाची बॅट लायव्ह स्ट्रीम करूंक आमचो भाव बॉरीस वावुरला. तेच बरोबर पेंडॉल घालूंक आमचो भाव लॉरी, ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी कोणाकूय दिनवासूंक चुकला जाल्यार माफी मागता. आनी खेरीत भाशेन प्रितीच्या भयणी भावानो तुमी सगल्यांनी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेतलो आनी आयज आमचे मदें खेरीत भाशेन दोग याज्ञीक भाव आसात, फादर रॉक आनी फादर सोलन. तांणी ह्या मिसा भेटेंत वांटो घेवन आमा सोमेस्तां पासत मागला. तांकांय आमी काळजान थावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी सोमेस्तांचेर रुजाई सायबिणीचे मजतीन देवाचो उपट आशिर्वाद देणी कृपा आमी मागता. भाऊ भयणीनो, फादर मायरनान जी दिनवासनीची आनी कुशालकायेचे उमाळे तुमच्या मुखार दवरल्यात तेय म्हजेय करता. ताणें कितें सांगलां तें हांव परत सांगना. बगोर भुरग्यानो, एकूच शाबासकेचें उतर तुमकां. तुमी कुशाल आहात आयज? वय आर यू हॅपी टुडे? व्हेरी गुड, यू आर व्हेरी पावरफूल. तांकां जेजून सदांच आपलें आसलें तांकां दिवंक आनी ती जाणवायेन पिरायेन कुरपेन बरे भलायकेन
आनी देवाच्या आसण्यान वाडूंक आमचे आवडे आवय बापाय न्हू तुमकां काळजाची शाबासकी दिता उदीक करून मोगाची शाबासकी संदेशकारांक आमचो भाव एडलिनो ताच्या बरोबर सगलीं दुसरीं हांवें पळयलां कांय बरी उमेदीन संदेशकारां न्हू तुमी आयल्यात आनी आयज साडयो बिडयो घालून बरी दिसतात म्हणटच तुमकां देवान जाय ते 100 फारीक करूं जे त्याग तुमी करतात जो हुस्को आनी वेळ तुमी दितात ह्या देवाच्या कामान देव तुमकां केन्नाच परो घालचो ना म्हणटच तुमची आमी तोखणाय करता तुमच्या आवय बापायक तुमच्या गोरच्यांकूय आमी देव बरी करूं कितें म्हणटा कित्याक ती तुमकां सवलती दितात आनी तुमी हांगा वेळ दितात तेन्ना ती घरा कडेन तुमचो अर्दो वावर करतात कडेन जायत वा तुमकां परमिशन तरी दितात त्या पासत आमी खेरीत भाशेन तुमकां देव बरी करूं म्हणटा हांव काळजांतान दिनवासता आनी शाबासकी दिता फादर ब्लेज आनी फादर मायरन बरे जबाबदारेन फिकेरीन ते हो केंद्र चलयतात हो दोतोनीचो केंद्र आमचो केंद्र सेंटर हो जोमो हे आमच्या फिरगोरचेन नव्यो नव्यो वस्तू करून इनोवेटीव आयडियाज आमच्या दोळ्या मुखार दवरतात म्हणटच फादर मायरन आनी फादर ब्लेज तुमची तोखणाय करून तुमकां दोगांयकूय शाबासकी दिता आनी देवान तुमच्या फुडल्या वावराचेर आशिर्वाद मागता आनी दुसरे फादर तांकां तेंको दितात आयज आमी खुशाल फादर शॅनन आनी फादर रॉक आमचे मदें आसात म्हण भाऊ भयणीनो एक चोत्राय आयज जाणा हांव जाणा आयज खुशालकायेचो दीस घरा ल्हान ना जर मातशें तरी कितें फंक्शन तुमी दवरलां आसतलें उपकार मागता जाता ते भाशेन फंक्शन शॉर्ट करात पॅन्डमीक टायम्सान आमी आसा हांव जाणां सोयऱ्यांक आपयल्यान जाल्यार ती पोत्ती धाडूंक जायनात म्हणटच जाता ते भाशेन शॉर्ट करचें रोखडें जेवण काडचें आनी लोकांक घरा धाडचो म्हण म्हजी मागणी जावन आसा कित्याक ह्या दिसांनी काजारां आनी आयज जायत्या फिरगोर्जांनी खुमयण्यो आसात तेन्ना घडये एक ओकेजन जेन्ना फेस्टिविटीज आसता सेलेब्रेशन आसता पार्टी आसता तेन्ना अदीक एक सोयीक जाता हे वायरस वाडोवपाक पूण सामका नाका तुमकांय वायट जाल्लें वो तुमगेर ताकाय बी कितें वायट जाल्लें म्हणटच आमी सांगलें ते भाशेन आमी बंद कर म्हूण सांगना जाता तितलें गोरच्यांकूच आनी आपयल्यान ते शेजार शेजाऱ्यांकूच दवरचें म्हाका दिसना कोण तुमी आपोवंक ना म्हूण कोण वायट चिंतचो ना जायतेनी आमकांय आपयल्यात तुमकां देव बरें करूं आनी देवान तुमचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण मागता म्हजें एक मागणें जावन आसा आयज तान तुमच्या भुरग्यांक एक सर्टिफिकेट मेळटली कम्युनियांची तुज्या भुरग्याची एक फायल कोर जायते पावटी फायल रेकॉर्ड आसना आयज तान जावं बर्थ सर्टिफिकेट जावं बॅप्टिजम सर्टिफिकेट जावं कम्युनियन सर्टिफिकेट जावं भुरग्याक कितें इस्कॉलान कितें मेवता तें सगळें एके सर्टिफिकेटीन आसूं दी एके फोल्डरान आसूं दी तें मागीर तुमकां सोंपें जाता केन्नाय सोदूंक पडत जाल्यार तें सोंपेपणी तुमकां मेळटा म्हणटच तुमच्याय भुरग्यांचें कितेंय आसा जाल्यार तें एक फोल्डर करूंक ही एक बरी संवय तुमी तुमच्या घरान दवरची म्हूण मागता आमी मिसाच्या बलिदानांत फाल्यां सान एक दुसरी पद्दत धरतले पॅन्डमिकाक लागून इगोर्जेर गेला तरी पयलो बांकार 3 जाण दुसरो बांक सोडचो तिसऱ्या बांकार 3 जाण मागीर बांक सोडचो मागीर 3 जाण एक एक बांक सोडून सोडून 3 जाणां बसचें कित्याक आनी गरज पडत जाल्यार आमी सुबेज जायत जाल्यार घडये आमी इगोर्ज एके भाशेन बंदूय करूंक शकतले हांव म्हणटच तुमकां पयलें सांगून दवरता हे पॅन्डमिकाकूच लागून आमकां कांय न्हू हांवें एक धाकटीशी स्टडी केल्या ह्या फिरगोशेन आयज जेजूच्या बावतिजमाचो दीस आनी तुमचे मदें ती दवरूंकशें दिसता 1950 वर्सा ह्या इगोर्जेन 266 बॅप्टिजम जाल्ले 2000 वर्सा 281 मोर लेस द सेम घडये सेंट सेबॅस्टियन आनी दिकारपाले वॉज पार्ट ऑफ दीस 2010 188 जाले 2015 183 जाले 2020 142 जाले आनी 2021 गेल्ल्या वर्सा 156 मोरलेस 150 ऑन एन एवरेज म्हणटच बॅप्टिजम हॅज डिक्रीज 50% उणें जाल्या आनीक 5 वर्सांनी आनी आनीक 10 वर्सांनी उणें जायत वेतलें हांव हें तुमकां फकत नियाळाक तुमच्या मनान दवरपाक फुडें फुडें नाविलचो गांव आनी नाविलची पॅरीश एकदम व्हडली पॅरीश म्हूण सगल्याक गाजता आजून गाजता फुडें फुडाराक पॉप्युलेशन पळयत जाल्यार क्रिस्तांव पॉप्युलेशन ह्या गांवांतलें घडये देंवत वेतलें एलिसांवां एके भाशेन जाहीर केल्लीं आसात आमी फकत ह्या दिसांनी मागूंक आमच्या घरांनी हे 45 डेज आमी नो कोड एलिसांव जावं पसून आमी मागया एक तेस ह्या एलिसांव बरी जावंक आमी मागणी करीत रावया
आनीक एके भाशेन आमी ह्याच मनान भेटोवया केस्तांवां झुजां जायना जावपाक कित्याक एलिसांच्या टायमार जायतीं केस्तांवां झुजां जातात एक उपकार आतां निमाणो आशिर्वाद जातोच गायन जातोच तुमी आवय बापूय फुडें येवन भुरग्यां सांगाता फोटो काडचो आनी रोखडीच भायर वयची वेळ हांगा सारचो न्हय सोर भोंवती जाता ते भाशेन रोखडीच भायर वयचें म्हूण आमची मागणी जावन आसा कालच्या दिसा इगोर्जीची सफाई केली जशें फादरान सांगलां तुमी तशें रातवाडान रावरा आनी फुडल्या शेनवारा दिसची केटी आनी सिरवदें गेल्ल्या आयताराक तुमचें दान जालां 51,426 नातालांच्या दिसा धोर्मदान जालां 2,54,200 नव्या वर्सा दिसा धोर्मदान जालां 2,20,829 हे तुमच्या उदारपणा पासत आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आयज जीं भावां भयणां आब्रिलाच्या आनी मायाच्या म्हयन्यान लोक जावचे आसात तांकां शिकवण आसतली जानेवारीचे 10 स वाजता कार्डिनल ग्रेसियस हॉलांत फुडल्या शेनवारा 15 इगोर्जेन 6 वाजता मिसाची मांडावळ करून दवरली फुडल्या आयतारा दीस 16 जुजे वाजोचो दीस 6 वाजता सिरवदें 7:15 मारियेचो फौज 8:30 बेले 9:45 कालवाडो 9:45 इंग्लीश भाशेन मिस कार्डिनल ग्रेसियस हॉलांत फुडल्या आयतारा जानेवारीचे 16 तरणाट्यांक जमात 11 वरांचेर तशेंच 15 सांज जुजे वाजाच्या मानांक मारगांव डिनरीची रोमार नेमलेलो मीस वेळ 9:15 आमी नावेलचे लोक कोण येवंक सोदता जाल्यार ताणें इगोर्जेन 12 पर्यंत नांव दिवचें बस करूंक आमच्या आस्कऱ्याची परब गोंयच्या आमी दबाजीकपणी पावलतल्या फुडल्या आयतारा दीस भायर मीस जातली 7:15 मीस भायर जातली जो इंताचो पुतलो आसा थंय रोजरी स्कूल एडमिशन्स नर्सरी KG1 KG2 आनी स्टँडर्ड फर्स्ट जानेवारीचे 10 स्कुलांत फॉर्मां मेवतलीं सकाळीं 9 वाजता कॉन्फ्रारी दे नोसो सिनियोरो दे रोजारियो आनी बॉम्पार्ट ह्या दोनूय कॉन्फ्रारीच्या वांगड्यांची जमात आसतली जानेवारीचे 16 सकाळीं 10:45 वाजता कॉन्फरन्स हॉलांत बॉम्पार्ट साहेबणींची परब आमचे इगोर्जेंत ह्या म्हयन्याचे 23 आनी माडयेचेर आशिर्वाद जालो ह्या म्हयन्याचे 13 दनपारां 12:30 वाजता म्हणटच सगळें बरे भशेन जावंक आनी आयचो दीस तुमी सगल्यांनी खुशालकायेन सारूंक निमाणो क्वेश्चन हांव सदांच विचारता भुरग्यांनो तुमचे मदें कितलीं पाद्री माद्री जातलीं ताका प्रायज आसतलो हात भारत पळया कितलीं पाद्री माद्री जातलीं हाव मेनी ऑफ यू वॉन्ट टू बिकम प्रीस्ट एंड नन्स 1 हाव मेनी नोबडी व्हेरी गूड जावं तुमचे मदें कोण तरी पाद्री आनी माद्री जावंक आमची मागणी जावन आसा इल्लो एक एकलो हात उबारतात देव बरें करूं म्हणटच तुमचे मदें कोणूय तरी पाद्री माद्री जावं आमी मागुया कित्याक नावेलच्या गांवांत जाय ते पाद्री माद्री आसात फादर शॅनन आनी फादर रॉक आमचे गांवचे केदें ओडवीक मिशनर वावर ते करीत आसात ह्या गांवचे म्हणटच आनीकूय पाद्री माद्री ह्या गांवांत सोडोंक आमची आशा जावन आसा उबी रावया हात जोडात भुरग्यांनो स्टँड स्ट्रेट क्लोज युअर आयज दोळे धांपात सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं शेवटाचो आशिर्वाद घेवन तकल्यो बागुयात आनी आमेन म्हूण व्हडल्यान जबाब दियात सोर पदवेदार देव खोंडवालायन आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सोडवण दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चोलून व्हरूं आनी सोर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सवे सदां आसूं वचून या जेजूचे गोठायन आनी बोडान जिविताचे यात्रेन जेजू तुमच्या सांगाता सदांच आसा म्हूण ओळखूंक जेजूच्याच नांवान तुमकां धाडटा देवाची उदोडकार सगळीं म्हणया भुरग्यांनो तुगे आमची
तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयकून घे गे माये, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमी मागता माये, आमचे आद सोड, बेसांव आमचेर घाल तुझे हात उगडून. आमी मागता माये, आमचे आद सोड, बेसांव आमचेर घाल तुझे हात